नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार आणि आयज आमी जे उलयतात ते एकंदर गोंयची लॉ अँड ऑर्डर म्हणजे कायदो आनी सुवेवस्था कशे तरेन सध्या चल्ल्या आनी कशी भयानक पद्दतीन गोंयान वेगवेगळ्यो घडणुको घडटात आनी एक ताजी घडणूक जी घडल्या जी सगळ्यांक शॉकात करपा सारकी आसा ती म्हणजे पणजे राजधानींतलो एक उच्चभ्रू असो वाठार म्हणजे दोनापावला जंय खुबशे लोक रावतात, बिझनसमॅन रावतात, व्हडले व्हडले लोक रावतात, व्हडली आस्थापनाय थंय आसात. अशा वाठारान एक नामनेचे उद्योजक धेंपो जयप्रकाश आणि पद्मिनी धेंपो हांच्या घराचेर बंगल्याचेर दरोडो घालून तांकां अक्षरशः बांदून घालून चोरांनी लुटला. सुमार 71 लाख रुपयाचो ऐवज म्हणजे 70 लाखाचे भांगर आणि 2 लाखाची कॅश फारायला. आणि येदो व्हडलो हो एक घडणूक गुन्यांव घडला आणि पुलिसांची कितें एक्शन आसा, कशे तरेन पुलीस पावलां मारतात ह्या सगळ्याचेर आमी उलयता. सर, जशें हांवें म्हटलें की गोंयांत सध्या लॉ अँड ऑर्डर आमी जर पळयत जाल्यार दिसान दीस एक भयानक प्रकार आमकां दिश्टी पडटा आणि तसोच हो एक प्रकार घडला जो सगळ्यान पयलीं मिडियांतल्यान मुखार आयलो आणि मागीर आतां पुलीस एक्टीव जाल्यात. तुमचें कितें म्हणणें? तशेंच की आमी जे पळय आमचे क्रायम रिपोर्टरा कडेन उलयताले गुन्यांव जावन 24 वरां नंतर सिनियर पुलीस थंय पावतात. हें दीस इज समथींग व्हेरी शॉकिंग. म्हणजे मरे लोकांक पुलिसांकय एक भंय ना आनी पुलिसांक लजय ना आनी दुसरे राज्यकर्त्यांकय लज ना. अरे तुमचे लॉ अँड ऑर्डर दिसान दीस वायट जायत आसा. हो एरिया इज ए व्हेरी श्रीमंती एरिया म्हणटा आसा. एका बंगल्याचेर थंय दरोडो पडटा, थंय सिनियर लोक रावतात. थंयच न्ही, गोंयान अशे कितलेशे भाग आसात अशे जेन्ना पळय बंगले आसतात थंय एक सेक्युरिटी दवरिल्लो आसता, पूण सेक्युरिटीच्या हातान गन ना न्ही, सेक्युरिटीच्या हातान आज कसलोच हत्यार नासता. अशे वेळार पोलिसांची जबाबदारी की गोंयच्या खंयच्या खंयच्या वाठारांनी मातशे वेगळे आशिल्ले सेक्युरिटेड एरियेनी जे पळय जाणटे लोक रावतात त्या जाणट्या लोकांचे कडेन कशे तरेन ते रावतात, तांची वेवस्था कितें, तांची सेक्युरिटी आमी वेवस्था कशें करतले हें सगळें खरें म्हळ्यार हें सरकारा कडेन आसपा जाय. सरकारान तांची नोंद दवरपा जाय. सरकारान नोंद दवरता इतलेंच न्ही तर पुलिसांनी थंय तांकां नेमान भेट दिवपाक जाय. पूण हें कांय जायना. ताका लागून अशें घडणूक घडटात आनी त्या घडणुकाचेर इमिजिएटली रिएक्शन येना. जशें तुमी म्हटलें सर, ही घडणूक घडल्या शेनवारा राती म्हणजे 12:30च्या सुमाराक आणि काल आयतार जालो, आयज सोमार जालो आणि आयज दनपारां थंय सगळे सिनियर पावतात. म्हणजे मिडियांतल्यान ही गजाल भायर येयल्या उपरांत किंवा सोशल मिडियाचेर चर्चा सुरू जाल्या उपरांत की बाबा कितलो भयानक हो प्रकार आसा. आयज थंय DGP पावता, बाकीचे पावता आणि काल जेन्ना घडणूक घडल्या उपरांत थंय फक्त DYSP लेवल आणि PI हेच वतात आणि येतात. आणि येदो व्हडली घडणूक घडून तिची कोणाकूच भायर पुलीस कांय सांगिना की बाबा अशें अशें जालां म्हणून. आणि आयज प्रेस नोट काडटात. म्हणजे खंय तरी जी घडणूक घडल्या ही हांवें मरे आतां आज हें उलोवप करचे पयलीं हांव कितलेशे रिटायर्ड तांकां बरी नामना आशिल्ले अशा लोकां कडेन 4-5 जाणां कडेन सिनियर लोकां कडेन उलयलो. तेच म्हणटात की ही घडणूक जातकीर आमकां संवय जाल्या म्हणून. घडणूक घडची न्हय हाचे खातीर पुलीस कांय करनात आनी तांकां त्या संदर्भात ट्रेनिंगूय दिवना. तशी आमचे कडेन उपाय योजनाय ना. सगळे पुलीस फक्त राजकारण्याची सुरक्षा दिवपाक इनवॉल्व आसात आनी आपल्याली पोस्टींग खंय बऱ्या जाग्यार करून घेवप आनी ताचे खातीर पयशे दिवप अशे तरेचे लेवल चल्लां. म्हणजे खरें म्हळ्यार PIचें काम कितें, DYSPचें काम कितें, ताणें ह्या सगळ्या सखोल अभ्यास आसपाक आशिल्लो. एका तेंपार हो आशिल्लो. आज जालां कितें की आतां पयर 50 पोलीस अधिकाऱ्याच्यो बदल्यो केल्यात. पूण म्हाका एका बऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यान सांगलें जंय चडांत चड मिळकत आसा न्ही थंयचे बदल्यो करूनात. विशेषतः कलंगूट ह्या एरियेंतले पोलीस आसा तशे आहात. बाकी कडले तुमी सगळे बदल करतात. चिरी कशें आसा तेंकां काडले आवट मॅसेज कितें वता. दुसरी गजाल कशी आहा की एका तेंपार हे जे पळय PI आसताले तांचे एरियेन जेन्ना गुन्यांव जातालो तांकां जाप दिवची पडटाली. मिडिया बोवाळ मारतालोच पूण तांचो सिनियर ताका जबाबदार धरतालो. तांकां सिनियर तांकां बदल्यो करतालो, सिनियर तांचेर एक्शन घेतालो. आज PI कांय उरलेंच ना. एकदां तुवें पयशे दिवन त्या जाग्यार जसो आयलो की तूं उरलो. तूं कितलेंय तुज्या एरियान कितलेंय वायट घडूं किंवा आनीक वायट घडूं कोणूच ताका विचारपाक शकना कारण तो पयशे दिवन आयलो म्हणटा. पूण सो अशें हें सामकें सरसकट गोंयांत उलयतात. हें आमी कितें वेगळें गप्पेस्फोट करता अशें न्ही. पुलिसांच्यो बदल्यो पयशे दिवन जातात हें हो सामको मेन आरोप जाला. आनी ताजे फुडें वचून सांगपा गेल्यार जेन्ना तांकां अशे तरेन पोस्टींग मेळटा तेन्ना तांचे परफॉर्मन्सा वयल्यान तांचे फुडली कारकीर्द ठरत ना. ते थंयच उरतात कितलेय वायट तांचे एरियेन जालें जाल्यार सुद्दां.
म्हणजे खंय तरी एक सध्या गोंयच्या लॉयन हे जे सिच्युएशन आहा तितून भितर अशें जावपा फाटलें कारण हें एक मेन आसा अशें म्हणटा तुमी की जी ही पोस्टिंगां आतां सध्या जातात तेचो निकश वो आतां फक्त पयसो कोण कितलो दिता त्या प्रमाण ताका पोस्टिंग एक्झॅक्टली सामकें तशें जशें तुमी म्हटलें हें ऑलरेडी भायर सगळे उलयतात आनी ती पुलिसांची सिस्टम कशी हें करता एका तेंपार खबरी सिस्टम आसताली पुलिसांक कळटालें की कोण आतां हातूंतल्यान बातमी भायर आयल्या की बांगलादेशी आयल्या अरे बांगलादेशी आयले तेव्हा तांचो कंट्रोलूच ना तुमचो कोण भायल्यान येतात कोणाची गुन्हेगारी सिस्टम तांची कशी चलता तर ते खंय रेकी करतात जाल्यार तांचेर लोक लक्षच ना एका तेंपार तर अशें जातालें की गोंयान भितर बिहारान दिल्लीच्यान चोर विमानान येताले खंय चोरी करपाक आजूय तशेंच जालां पळय हे सारकें चोरी करपाक आयले ताणें रेकी केलां ताणें आयडेंटिफाय केलां धरलां एका तेंपार न्ही दोन भशेन पोलीस वर्क करताले एक तर तांचे हांवें म्हणलें तशें तांचे न्ही खबऱ्या सिस्टम आसताली आनी दुसरी म्हत्वाची जी आमी तुवें केन्ना पळयलें जाल्यार म्हाका सांग गस्ती नाकाबंदी गस्ती आनी नाकाबंदी हालीं तुवें आयकलां फक्त दिसतात त्या रस्त्यार ट्रॅफीक पोलीस तेय बी चिरी मोरी घेवपाक तुवें म्हाका सांग तूं आतां इतलो भोंवता गाडी घेवन तूं तुजे घराय गाडी घेवन वता म्हाका तूं सांग तुका अशे तरेची नाकाबंदी जाल्ली तुवें फाटल्या 10 वर्सांनी पळयल्या ना मागीर नाकाबंदीन कशें आसा चोर एखादी मेळनात तुका पूण नाकाबंदींतल्यान तुका गाडयेक तूं ट्रेस करूं शकता एक कंट्रोलूय उरपा शकता एक्झॅक्टली सो तो अशे तरेचो कंट्रोल लोकां मदीं एक भंय आसता की हांगा नाकाबंदी जाता नाकाबंदीचे एरिया बदलतात नाकाबंदीक पोलीस वेगळे आसतात हें आमी फाटल्या 10 वर्सान हांवें नाकाबंदी खंय जाली ती पळोवंकूच ना सो हाजर तसो की हें सगळें पोलीस दल फकत एक वयलो वयर मुखवटो घालून आसा आनी ह्या पोलीस दलाक चडांत चड एक्शन प्रवृत्त करपाक तांकां गुन्यांव न घडोवपा खातीर ट्रेनिंगय ना म्हणजे ते फक्त म्हणजे तुका सांगता हांव आज जे पळय सिनियर पुलीस अधिकाऱ्यां कडेन उलयलो न्ही 4-5 जाण तांकां असो एक भितरल्यान राग दिसलो आज म्हाका ह्या घटने कडून की हें कितें चल्लां काय म्हणून तांच्या टायमा वयली पद्दत किंवा ती सिस्टम आनी आयची करप्शन हें सदां सगळें हातून आशिल्लें पयलीं आशिल्लें पयलीं पुलिसान येवपा पयशे दिताले पयलीं तांच्यो बदल्यो जाताल्यो पूण आज इतलें सरसकट हें जावपाक लागलां की पयशे दिवन बदल्यो घेवप म्हणजे बरे अधिकारी खंय येनात तांचे डिमोरलायज आनी जंय पळय सामकें चड पळय तांची खाण थंय पुलीस स्टेशनार तुमी बदल्यो करनात एक सरकारान अशें दाखयलें की आमी तडकाफडकी इतल्या जाणांच्यो बदल्यो केल्यो तितल्या जाणांच्यो केल्यो पूण जो तुमी मुद्दो मांडलो की स्पेसिफीक जागे वयले जे PI आसात किंवा जे आसात ते तशे आसात ताच्या फाटलें कारण कितें ताच्या फाटल्यान कारण ते सगळें ऑब्वियस दिसता न्ही सो ही अशे तरेचे प्रश्न खरें म्हळ्यार उपस्थित जावपा जाय अशे तरेचे प्रश्न कोणें तरी करपाक जाय जालां कशें दुर्दैवान कितें आमचें ऑपोजिशनूय थंड पडलां ऑपोजिशनाक योग्य वेळार योग्य प्रश्न करपाचीच धमक उरूना आनी ताका लागून मिडियाच आनी ती बी कांय मिडियाच प्रश्न करता आनी हे मिडियांतले प्रश्न फुडें वचत नात कारण निमाणे प्रत्येक वेळार घटना इतले वेगान घडटात आतां गोंयान की त्या एका घटना घडल्यावर दुसरे घटने कडेन वचचें पडटा पत्रकारो ही करपाची घटना कवर काय ती करपाची अशे तरेची परिस्थिती पत्रकाराक मर्यादा आसा पूण अशे वेळार आमी इन्फॉर्मेशन कशें काडटात आदले पुलीस अधिकाऱ्याक धाडटात आमी पुलिसांतले भितरल्यो ज्यो पळय म्हायती आसा त्यो मेळयतात सो तातूंतल्यान मेळयतकीर सामकें अशें वायट दिसपा सारकीच परिस्थिती आमकां दोळ्या मुखार जाल्ली आज दिसती पडटा तुमी एक उल्लेख केलो की कायदो आनी सुवेवस्था बिगडपा फाटल्यान खूब कारणां आसात तातूंत आमी फाटले कांय दिसा पयले काय बरे ऑफिसर तांच्यो अचानक ट्रान्सफरी मारल्यो जे परफॉर्मिंग आशिल्ले आनी तांकां अशेंच बसयल्ले आनी आतां खंय तरी तांच्यो हें केल्या फॉर एक्झाम्पल सुनीता सावंत सारकी एक SP तिची खूब चर्चा जाली तिच्या ट्रान्सफरीची म्हणजे सोशल मिडियाचेर जावं लोकां मदीं जावं राजकारण्या मदीं जावं किंवा पुलिसां मदीं सुद्दां की परफॉर्मिंग एक लेडी गोंयची लेडी तिका तुमी ट्रान्सफर मारली आनी आतां तिका तेंय बी राजकीय कारणा खातीर मारले म्हणून सगळे चर्चा उलयताले न्ही तांची इन्फॉर्मेशन मेळोवपाचो प्रयत्न केलो एका संघटनेचो हिंदू ताका लागून तिका तिजेर खंय तक्रार येयलो आनी ती काडून ट्रान्सफर केली सो हें सगळें जेन्ना पळय घडटा ताचो परिणाम सरकारच्या प्रतिमेचेर जाता जेन्ना दरोडे पडटात तेन्ना जाता पुलिसांच्यो ट्रान्सफरी जातात तेन्ना जाता आनी लोक हें बारीक नियाळटात की हें जेन्ना लक्षांत धरत चोरी जाता तेन्ना हांगा खून जावं ना पूण तांणी हांगा आयले पयलीं तांणी जो पळय कोण ते सुरक्षा रक्षक आशिल्लो ताका बांदून घालो मागीर ते बिल्डिंगेन भितर सरले आनी तांणी 3 जाणांक धरून तांकां 3 वेगवेगळ्या रुमांनी घाले तांकां चादरींनी तांकां बांदलीं समज तांणी जर कितें प्रतिकार केल्लो आनी जर तांणी जर मारिल्ले तांकां कारण हांव तुमकां गॅरंटी सांगता जेन्ना अशे तरेचे दरोडेखोर ते जर बांगलादेशी आसत जाल्यार आनी चड क्रूर आसपाचें हुस्क्याची गजाल ते जेन्ना येतात न्ही तेन्ना सगळी तयारी करून येतात
की बाबा कोणें जर प्रतिकार केलो, पुलीस आयले, कोणी जर अलार्म दावले जाल्यार कशें वचप, कशें धांवन वचप आनी तातूंत भितर आपल्याक कशे तरेन सोडप हें म्हत्वाचें आसता. तांच्या हातांतल्यान कोण मेल जाल्यार तांकां पर्वा नासता. कारण निमाणे कशे हे जे पळय येतात न्ही ते जर बांगलादेशी आसले चड की ते तांच्या हातान कितेंय जावं शकता. तांकां कांय पडून गेलो. मनीस जीव सद्या इतलो सोंपो जाला. लोक 5,000 खातीर दुसऱ्याचे खून करपाक लागल्यात. आनी आमी हें पळयता जें गोंयांत घडटा. एक्झॅक्टली. सो दुसरो आतां तुमी जशें म्हटलें आतां ती दोना पावला सारको तो वाठार आसा. आयज एका घरार पडलो थंय इतले लोक आसात सामके अशे रावतात, आवय बापायक जाणट्यांक दवरतात, कॅरटेकराक दवरतात. हें जर अशें दोना पावल सारक्या एका उच्चभ्रू सोसायटीन जावपाक लागलें जाल्यार फुडें फुडें आतां गांवांनी म्हणा किंवा आमच्या जे कोणचे आसा गांवांनी पळय थंय सुद्दां भयानक परिस्थिती जावपाक शकता. तेच ते आज न्ही सोशल मिडिया जर तुम्ही पळयत न्ही ह्या दरोड्या नंतर एक भयाची लाट अशी सगळे कडेन आयिल्ले दिसती पडटा. लोकांनी बंगले जागे घेतल्यात आनी लोक जेन्ना बंगले बांदतना सुशेगाद थंड जाग्यार बांदतात म्हणटकीर थंय दुसरी वेवस्था ना. तांची CCTV लायिल्ले आहात. हे चोर इतले हुशार आशिल्ले तेणें CCTV गुंडाळून दवरलो. CCTVचे तुका तांचे कांय मेळना. सो चोरूय बी आतां एक पावल मुखार वचपाक लागले. सो हे सगळे बंगल्याक सुरक्षा कितें? कारण हे जे सुरक्षा रक्षक आहा तांचे कडेन पयलीं एटलिस्ट कुकरी किंवा अशे तरेचे कितें आसताले चाकू बिकू ते आतां तेय ना. ते फक्त दाणे घेवन बसतात. कारण ते हत्यार कायदो ताका वेगळो कायदो आसा. सो पुलिसूय त्या बाबतींत हें. सो हें इतलेंच न्ही तर हांव ताजे फुडलें म्हणटा न्ही आतां हो जो दोना पावल रस्तो ह्या दोना पावल रस्त्याचेर बंगले कितले 200 तरी बंगले आसतले. हे सगळे श्रीमंत वस्ती. दुसऱ्या अर्दान थंय हावजींग कॉलनीज कितल्योश्यो आसात. मिरामार ते दोना पावल पर्यंत प्रत्येक हावजींग कॉलनी जवळ 100, 200, 300 फ्लॅट आसात. तांच्या दारानूच फक्त ते गार्ड आसतात. दारानच तांच्या हातांनी काय हत्यार नासता. सायडीन जी पळय तांचें कितें म्हणत आसता वण्टी वयल्यान उडी मारून कोणी येवं शकता. भितर जसो पावलो बिल्डिंगेन खंयचेय दार जर वाजयलें न्ही दारां सगळीं बंद न्ही आज. तुज्या शेजारा मुखार दार आसता पूण ताका कसलोच सुगावलो कारण तो आपलें दार बंद करून बशिल्लो आसता. जर कोणाचेर कितें हल्लो जालो, जर कोणाचेर कोणाक जर लक्षांत प्रकार घडले जाल्यार चिंताजनक बाब. आनी एक हांव जेन्ना ह्या सिनियर पुलीस अधिकाऱ्या कडेन उलयतालो ताणें आनी एक म्हाका एक सामकी वायट गजाल सांगली म्हणटी अशी की ते म्हणटात ज्यो पळय घडणुको उजवाडान येतात ते टीप ऑफ आयसबर्ग. म्हणजे कळ्ळें तुका फक्त तोक सद म्हणजे जर 100 घडणूक घडत फक्त 25 घडणुको भायर दिसता आसतल्यो फक्त मोर दॅन 20%. कारण पोलीस आपल्याल्या एरियेन भितर गुन्यांव जायत ना हें दाखोवपा खातीर तक्रारीच नोंद करनात. ते म्हणटात तशें बंगल्याक ह्या वचून तुमी जर सर्वेक्षण करत जाल्यार तुमकां कळटलें कितलेशा बंगल्यांनी आगळीको जाल्ल्यो आसात. कितलेशा बंगल्यांनी घुसखोरी करपाचो प्रयत्न जाला तो अयशस्वी जाला किंवा कोणाचेर हल्लो जाला, रातचें कितें तरी भांगर चोरपाचो प्रयत्न जाला, कोणाक मारहाण जालें, ह्यो घडणुको कितल्योश्यो जाल्या म्हणटात. पूण त्यो भायर येनात कारण पोलीस त्यो योग्य पद्दतीन नोंद करून घेनात. सो तुमी सध्या म्हणटा की गोंयची लॉ अँड ऑर्डर सामकी कॉलेप्स जाल्या. तेची कारणां कितें? घटना दाखयता की गोंयची लॉ अँड ऑर्डर हुस्क्याची आसा आनी हुस्को निर्माण करपी आसा. दुसरी गजाल तुमी म्हटलें की सरकार अशें हेतून सरकाराची प्रतिमा मलीन जाता. पूण प्रतिमा मलीन जावन सरकाराचेर कितें फरक पडटलो अशें दिसता तुमकां? सरकाराक निमाणें फरक कोणें पडप? मिडियान उलोवपाक जाय, पत्रकारांनी प्रश्न करपाक जाय, लोकांनी प्रश्न करपाक जाय, ऑपोजिशनान प्रश्न करपाक जाय. लोकांक सरकाराक आपूण आमचे कडेन अशें कांय घडत नाही दाखोवपाची संवय आहा न्ही. कला अकादमीन आमी पळयतात न्ही जे कोण तक्रारी करपाक गेले ते तांकां सुपारी दिले म्हणलें किंवा काल एकल्यान म्हणलें मंत्र्यान म्हणलें सॅबोटेज केलो म्हणून AC बंद पडलो. सो सरकाराचें पळय जें कितें उलोवपाची पद्दत आसा तें आपल्यालें प्रकरण धांपपाचोच प्रयत्न सरकार करतलो न्ही. सो प्रश्न तो ज्वलंत दवरप, तो लोकां मुखार हाडप, अशा प्रश्नाक वाचा पडप हें ऑपोजिशन प्रेसाचें काम. आनी लोकांनी अशा प्रेसाचेर आनी अशा ऑपोजिशनाचेर विश्वास दवरपाची गरज आसा. त्या खातीर ऑपोजिशनानूय तितलेंच एक्टिवली काम करपाक जाय. हो प्रश्न दसाक लावपा खातीर ऑपोजिशनानच काम करचें पडटलें. ऑपोजिशनाचोच आंदोलनाचो मार्ग करचो पडटलो. ऑपोजिशनानच प्रेसाक वचचें पडटलें, लोकां मदीं वचचें पडटलें. कारण निमाणें हो सिरियस इशू. हो जितलो चड लोकां मदीं वचून लोकां भितर जागृती जातली तितले प्रमाणान सरकाराचे कान उगडे जातले आनी दोळे उक्ते जातले.
सो अशे तरेन आमी उलोवपाचो प्रयत्न केलो की सद्या गोंयान भितर कशे पद्दतीन लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन चल्लां आनी दोना जे नागाळे हिल्स वाठार जो आसा त्या वाठारांत शेनवारा रातीं एक धेंपो फामिलींतल्याच एका बंगल्या भितर त्याच फामिलींतले कांय 2 सिनियर सिटीजन तांकां रातचे 12:30 वचून दरोडो घालून तांकां बांदून घालून सुमार 72 लाखाचो एवज कॅश आनी भांगर हें फारायलां. 36 वरां जावन गेलीं कितलींशींच तरी आजून सुद्दां पुलिसांक ते जे कोण दरोडेखोर आसा तांचो मागमूस लागिल्लो ना, तांकां आजून तांच्यांनी धरिल्लें ना. सो अशे तरेन आयज गोंयच्या ह्या अशा शारी भागांनी सुद्दां क्रायम जो आसा तो ह्या पद्दतीन वाडला. इतल्या मोठ्या प्रमाणान क्रूरतेन जशें सरान म्हटलें जर थंय कितें बरें वायट जाल्लें ताणें जर कितें केल्लें जाल्यार तो हाज्या परस आनी वायट दुर्दैवी असो तो दीस आसपाचो आनी कोणाचो तरी जीव वचपाचो. बट आजून पर्यंत पुलिसांक कोणूच हातीक लागिल्लो ना. ही ह्या घडीची आत्ताची अपडेट आसा. सो सरकाराच्या पुलीस खात्याचेर गंभीर प्रश्न उपस्थित जातात. जशें आमी म्हटलें वेगवेगळे उलोवप आतां कोणूय सर्रासपणान हें सर उलोवपाक लागला की कशे तरेन पोस्टींग चल्लां, कशे तरेन ट्रान्सफरी चलतात तें आमी उलोवपाचो आढावो घेवपाचो प्रयत्न केलो. ह्या गजालीचेर आमी लक्ष दवरून रावतले. पुलिसांक यश मेळटा काय कितें तांकां धरपाक तें पळयत रावतले आनी त्यो सगळ्यो अपडेट तुमकां गोमंतक टीव्हीचेर आमच्या ब्रेकिंग आसूं, आमचे न्यूज बुलेटीन आसूं, वेबसायट आसूं ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान तुमचे आमच्या गोमंतक वर्तमानपत्रांत दैनिकांनी बी ह्या विशयाचेर सामको सखोल उजवाड घालपाचो आमी प्रयत्न करतले. सो पळयत रावात आनी वाचीत रावात गोमंतक.